कितले गणपती नागोबा तुम्ही करता? 100 करता. आणि कितले दीस तुमकां हे करपाक अशें लागता? म्हयनोभर लागता सगळे करपाक, रेडी करपाक. म्हटल्यार पेंटींग करता म्हणजे म्हयनोभर जाय सगळे रेडी करपाक. तुमचे कडेन जे नागोबा करतात पळय ते तुम्ही मार्केटान व्हरून विकतात की तुमचे कडेन हांगा येतात? ना, जे आमचे वार्षिक गणपतीकार आहा न्हू तेच आमकां वर्सा हांगाच येवन ते घेवन वयता. तुम्ही मार्केटान व्हरना. मार्केटान वचना. ही जी परंपरा आसा पळय ती कितल्या वर्सां पासून करतात आणि तूं ह्या फिल्डान कसो कितें आयलो? सांगपाचें म्हटल्यार हांव मम्मी पप्पा तेंच्या कडसून शिकला. तेच्या पयलीं आजो तेंचे पप्पाच्या आजी बीन म्हटल्यार खूब पयलीं पासून ही परंपरा चालू आहा. ती आतां पर्यंत तशीच चालू आहा. ती म्हटल्यार ताका आतां 2-3 पिढ्या जातले ती चालूच आहा तशी. बरें, तुमचे कडेन गणपती कितले आसता? गणपती तशे 1.5-200 सुमार गणपती आसता. आणि तुमचे कडेन नागोबा कितले म्हणटा तुमी? नागोबा आसता 100 नागोबा आसता. म्हणजे सगळेच जाण तुमचे कडेन गणपती करपाक दिता ते नागोबा व्हरपाक अशें येना? ना, थोडे कशे आसा, थोडे नागपसंग करतात अशें ना, थोडे नागोबा पुजतात अशें नसता न्हू. थोडे आतां बाजारांत खूब कडेन नागोबा मेळटा सो ते थोडे थंयच्यानय व्हरता. पण चड जाण आमचे गणपतीकार आहा ते आमकां हांगासरूनच घेवन व्हरता नागोबा. बाजारान जे नागोबा येता तांचो रेट आणि तुमचो रेट हातून कितें फरक आसता? रेटाचो म्हणपाक जाय म्हटल्यार सायजी प्रमाणे आतां बाजारान आतां कितलेशेच नागोबा आसता. तशें पळोवंक गेल्यार रेट हो तेंचोय चेंज आसता, आमचोय चेंज आसता. पण आमचो रेट हो कितें खूब असो नासता. म्हटल्यार किमती प्रमाणे आमकां जे परवड पडटा ते प्रमाणे आमचो रेट आहा. तुजें शिक्षण कितलें जालें? हांवें BA केला. हे करून तूं मातयेन हात घालता? हय, आतां कामाक वयतल्या कारणान कामय करता आनी घरा कडेन कामय करता. कामाक खंय आसता? कामाक हांव मोपा आसता सद्या. मोपा विमानतळाचेर? हय. एअरपोर्टाचेर. ओके, ते आनी हेचो तालमेल तूं कसो कितें बसयता मागीर? तालमेल म्हटल्यार जेन्ना जितलो म्हाका टायम मेळटा तसो हांव हातभार घालता. हें काम करता, मातयेचेंय काम करता. पेंटींग करपाक कितले दीस लागता? नागोबा पेंटींग करता 3-4 दीस कंटिन्यू बसलो? कंटिन्यू बसून. तुमचे कडेन कृष्णाय आसता? आमच्या कृष्णाय आसता. मागीर हे एडजस्ट कशें कितें तूं करता? म्हटल्यार एका वाटेन नागोबा तशें हेल्प करपाक खूब जाणां आहा. मम्मी आहा, मम्मी करता कृष्णा आनी बाकीचे आहा. पेंटींग करपाकूय आसता कोण ना कोण घरांतले. बरें, हे करता आसतना तूं सबंद दीस नायट मारूची पडटा? नायट पळोवंक गेल्यार फूल अशी जर टायमार कामां जाय जाल्यार नायटाची अशी गरज ना. पण तशें मातशी नायट करचीच पडटा मागीर. हे जे पेंटींग करता पळय हांवें पळयलां की वेगवेगळे कलर आनी वेगवेगळ्या डिजायनेबल तुमी पेंटींग करता. जे तुमी रेड कलर जे मारता पळय ते खूब सामके बारीक नाजूक काम करचें पडटा. ते इतले करपाक पाशियेस? पाशियेस म्हटल्यार आतां लोकांक आतां आमी कितले करता, जितले लोकांक बरें आवडटा ते प्रमाणे आमी हें करता. जितले लोकांक आवडटले तशें. आनी आतां कितें बाजारांत नवीन नवीन कलरूय येता ते प्रमाणे बारीक कामूय तशें करचें पडटा. म्हणजे लोकांच्या आवडी प्रमाणे आमकां करचें पडटा. पण हातून जुनी पयली परंपरेन जे मारताले पळय पिली तशा पद्दतीन तुमची हांगा कला दिसता. ती कला बरी की आतांचे नवीन फॉर्मॅटान बसता ती बरी? फॉर्मॅट म्हटल्यार आतां न्यू जनरेशना प्रमाणे न्यू कला येतात न्हू, तशे न्यू टॅक्निकूय येता. सो तशें त्या प्रमाणे ते हें करचें पडटा. लोक खंयचे प्रिफर्ड करता? आतां न्यू जनरेशन आहा ते आतां भुरगे जाल्ल्या कारणान ते आतां चडशे आतां न्यू हें करता, प्रिफर करता. तांकां खूब तरेचे वेगवेगळे जाय पडटा. पयलीं कशें आसतालें एकूच तरेचे दिल्ले काय लोकांक तितलें कळनासलें न्हू पयलीं म्हटल्यार. आनी आतां कितें न्यू जनरेशना खातीर ते खूब तरेचे वेगवेगळे येता प्रोडक्ट्स आनी तशें आतां कले तशी सेपरेट कलर करूचे पडटा. तूं जेन्ना कामाक वता आनी हे सगळे नागोबा म्हणूं शकता, कृष्ण म्हणूं शकता, गणपती म्हणूं,
तुम्ही तुमकां ते सुट्टी बिट्टी कितें मेळटा काय ते घालूचे पडटा स्पेशल तेन्ना तुमकां दिता दिता एकदा एडजस्ट जायना एकदा कर जाता पूण ही परंपरा आसा म्हणून तूं कंटिन्यू करपा हय म्हटल्यार हांव आतां घरांतलो म्हटल्यार कितलीं वर्सां आमच्या घरांनी चालू आहा ही परंपरा तशी आतां हांवूय फुडें हें करता ती